चतुर्थीच्या पंचमी दिसाक सांग्यार एक आकर्षक गजाल घडटा. तशीच एके पंचमीतली ही गजाल. गणपती बाप्पाक पुजेक लावन सगळ्यांचो जीव सुशेग जाल्लो. घरांनी नवी उमेद फुलिल्ली आनी गणपतीच्या आसण्यांचो सगळीं आनंद भोगतालीं. राती कितल्या उसरां लेगीत कोणाल्या घरांत आरत्यो जतना आयकूंक येताल्यो. घुमट आनी कांसाळीचो तांकां सांगत लाबिल्ल्यान सूर तालाचो बरो संगम जातालो. वाड्यांत आरती मंडळ एकूच आशिल्ल्यान सगळ्यांचेर आरती करता म्हणल्यार तांकां उशीर जाल्लो. गणेश चतुर्थीच्या उत्सवा निमतान सांग्या वयल्या बाजारांत फोगोट्यांचो धुंवर आजून भायर सरतालो. आज सुटी आशिल्ल्यान तरणाट्यांचो एक पंगड बस स्थानका कडेन फोगोट्यो पेटून गेल्लो. ही जरी हिंदूची परब आसली तरी क्रिस्तांव आनी मुसलमान तरणाटे मेळून मस्ती करपांत गुल्ल आसले. इगर्जे कडेन फोगल आसल्यार कोणाच्योय भावना दुखत म्हूण तांणी मातशे पयसूच झाडापोंदाक आनीक फुगेड्यांची गांथण लांबून उजो घाल्लो. तांचोय वास त्या वाठारांत पसरतालो. ती एक गवळण आपल्या 7-8 वर्सांच्या पुताक घेवन बसीन उगेच्यान सांग्यार पाविल्ली. चोय वाटेन नदर मारून इगर्जे कडल्यान ती सकयल रस्त्यार भितर सरली. लोकांचो यो वच चालू आसलें. उमेदी लोक चतुर्थी निमतान एकामेकाक परबी भेटयताले. लागींच एका घरांत एक तरणाटो ल्हान भुरग्याक गणरायाच्यो आरती म्हणूंक शिकयतालो. ती तशीच चलत मुखार गेली. घडये तिका हो वाठार संवकळीचो आशिल्लो. ती सरळ खुटीवाड्यार पावली. थंयचे खुटी माया देवीक नमस्कार घालो आनीक मठाचेर एक धांवती नदर मारली. थंयच रावन ताका पांय पडली. तिचो पूत तिची नकल करतालो. मागीर साईबाबा देवळाक एक प्रदक्षिणा घालून पाणट्या वटेन वळली. थंय तरणाटे उडक्यो घालून उदक न्हाताले. पयसूच रावन तिणें पाणट्या वयल्या देवळाचेर नदर फिरयली. कांय म्हयने फाटीं महाशिवरात्रेक ती थंय येवन गेल्ली. उदकाच्या 3 फांट्याचो थंय एकवट जाता म्हूण त्या वाठाराक संगमेश्वर म्हणटात. थंय एक लिंग आसा आनीक महाशिवरात्रीक दनपारां 2 उपरांत थंय अभिशेक जाता. जे तरेन वास्कोच्या हॉल वाठारांत सकाळीं सुक्ती आयली म्हणटकच दनपार म्हणल्यार तोच सगळो वाठार भरतेक लागून उदकांत बुडटा, तेच तरेन पाणट्या वयलें उदक आपलो रंग दाखयता. सुक्ती भरतेच्या ह्या खेळाचो तरणाटे बरो आस्वाद घेतात. उदक लिंगा मेरेन भरता. ते आदी सगळे लोक वयर सरतात. पाणट्याच्या वयर खास तयार केल्ल्या जाग्याचेर राती कडेन बरोच व्हड उत्सव जाता आनीक लोकांची मनरिजवण करपा खातीर एक नाटकाचें आयोजन जाता. अशा धार्मीक मूल्यमापन आशिल्ल्या वाठारांत गवळींनीन पारंपारीक प्रवेश केला हाची खुटीवाड्यावयल्या लोकांनी दखल घेतली. खुटीवाडो हो तोट्ट लोकवस्ती आशिल्लो वाडो. मुखेल बाजारा पासून 5 मिनटां वाटी वेलो. ते वाटेन एक डांबरी रस्तो वता. जशे कुशीक खळी आसा आनी प्रत्येक घराची घाण ते खळयेंत वता. मागीर किमसां आनीक मेळत तसलो वास कोण निवारतलो? सगळें सुसून लोक जियेतात. पूण कोणाक कापस्ताच जायना ह्या लोकजीण इबाडटल्या प्रदुशणा विरुद्ध आवाज उठूंक. वाड्या वयलें पयलें घर मेळटा तें सुरेशालें. तिणें ताच्या आंगणांत पांय दिताच सुरेशाचे घरकान्नीन तिची एक तरेन उवाळणी केली आनीक आपल्या घरांत वचून नेवऱ्याचें एक पाकीट तिच्या पालवान दवरलें. गवळीनीन तिचे उपकार मानले. आई एक दिगे म्हाका. तिचो पूत थंयच नेवरी खावपाचो आग्रह करूंक लागलो. घडये ताणें घरा सकाळीं चाये कडेन कांयच खावंक नासलें. राव रे आतांच खंय. थोड्या वेळान साईबाबाच्या देवळा कडेन या, थंय दिता. तिणें ताका धमशिलो. पुतान रडकुरें तोंड केलें आनीक तिच्या पालवाक धरून थंयच घुस्पलो. ती दुसऱ्या घरा कडेन वचूंक मुखार सरली. 2 जाण सुणीं तांकां भोकूंक लागलीं. पुतान एक फातर काडून तांचेर शेवटिलो. ती पारपोळ सुणीं धांवत सुटली. पुताक हांसूंक आयलें. 2-3 घरां आनीक भोंवल्या उपरांत ती एका नव्याच घराच्या चौकांत भितर सरली. तें घर म्हणल्यार बंगलोचो सो. हालींच थंय उबें जाल्लें. आपणाक पळोवन दार उगडिनात म्हूण ती घरा दिकेन मुखार सरली. तिणें घराची बेल वाजयली. घर मालकीन सुनंदान दार काडलें. कितें जालें? सुनंदान विचारलें. घडये तिका ही गवळण कित्याक आयल्या हाची जाणीव नासली. सुनंदा तिका बारीक नदरेन पळोवंक लागली. वर्स पद्दती प्रमाणें हांव चवथीच्या खाणाक आयिल्लें. गवळीनीन जाप दिली. आयकून सुनंदाक अजापशें दिसलें. हांव समजूंक ना. सुनंदा तिचे भितर आपल्या दारांत येवपाचें कारण सोदताली. तिचे फाटोफाट तिचो घरकार उबो जालो. तो निकतोच न्हांवन तकली फुशीत भायर आयिल्लो. गवळणीचो बेस पळोवन तिका वळखूंक ताका वेळ लागलो ना. यो यो भितर यो. म्हाका तुमची खबर कोणें तरी सांगिल्ली. बसात. घरकारान तांकां भितर येवंक सांगलें. संजय तूं वळखता तांकां? सुनंदान दुबाव उक्तायलो.
हांव वळखना, पूण हांगाच्या गवळे लोकांची ही आजच्या पंचमे दिसा खास भेट आसता. चल तांकां च्या आनीक नेवऱ्यो घेवन यो. संजयान आपले घरकान्नीक विनंती केली. भुजां हालयत सुनंदा भितर गेली. इतलो मान आमकां कोणेंच दिलो ना साहेब. गवळणीन भितर बसत सांगलें. चट करून तिची नदर पुजिल्ल्या गणपतीचेर गेली. थंयच रावन ती पांय पडूंक सोदताली. संजयान तिका मुखार वचूंक इशारो केलो. तशी ती मुखार गेली आनी गणपतीक पांय पडून येवन बसली. हांव एक कोंकणी बरोवपी. आमकां कसलोच भेदभाव लागना. तुमची प्रथा आयकल्या उपरांत चड जाणून घेवपाची म्हाका उमळशीक आसली. संजयान आपली वळख करून दिली. तुमी हें घर नवेंच बांदलां दिसता. फाटल्या वर्साक हो उक्तो लुगार आसलो. हय, हें घर हांवें नवेंच बांदलां. हांगाच्या वाठाराचो अभ्यास करतना आयच्या दिसाक तुमी हांगा भेट दितात म्हूण समजल्लें. देखून तुमची वाट पळयतालो. जे सुनंदाक खबर नासली तें संजय जाणा आसलो. सायब, आमी उगेची. आमच्या पुर्वजांनी हें चालू केल्लें तेंच आमी फुडें व्हरतात. सुरवेक हांगाचे लोक आमकां लागीं दवरिनासले. शेणाचो वास येता म्हूण पयस काडटाले. पूण हांगाच्या जाणट्यांनी आमची गरिबी आनी लाचारी पळोवन आमकां येवकार दिल्लो अशें आमची जाणटी सांगतालीं. मागीर मागीर ताणें आमकां मानून घेतली आनीक आमचे पंचम दिसा नेवऱ्यो व्हरून येवप खिळून उरलें. गवळणीन फाटभूंय सांगली. तुमची भुरगीं आतां शिकल्यात म्हूण आयकलां. संजयान विचार करीत विचार मांडलो. हय सायब, म्हजोच व्हडलो पूत फार्मासी शिकता. मदली धूव 12वीक आसा आनी तिचो निर्धार आसा आपूण इंजिनियर जातलें म्हूण. हो धाकटो इश्कोलाक वता. तिणें आपल्या कुटुंबा विशीं सांगलें. ती येना तशें तुमचे बरोबर? संजयान विचारलें. तांकां लज दिसता. आदी आमी कुटुंबाच हांगा येतालीं आनी चवथीची मजा लुटतालीं. ल्हान व्हड म्हणिनासतना वाडोभर पसरतालीं. पूण आतां वाडिल्लीं भुरगीं म्हणटात आमी वतात तें पुरो. होच पासून येवंक कुस्तार करतालो. म्हाका सांगात जाय म्हूण फोर्सान हाडला. फुडल्या वर्साक एकटेंच येयात. पूण हांव आसा पासून म्हज्या पुर्वजांनी घालून दिल्ली परंपरा नश्ट जावंक हांव केन्नाच दिवचें ना. तितलें म्हणल्यार सुनंदा च्या आनीक प्लेटीत घालून नेवऱ्यो घेवन आयली. पुतान एके नेवरेक हात घालो. आतां तिणें कांयच म्हणूंक ना. तुमची सगळींच मनशां भायर सरतात तशीं? ना, आतां आमी जाणटीच भायर सरतात. मुखार मुखार घडये कोणूच येवची नात. आतांच कोण कोण विचारताले कित्याक येनात काय म्हूण. जाणा साहेब, आदले भशेन आतां परिस्थिती ना. वयार आयिल्लीं आमची चेडवां अशीं घरांनी भोंवतालीं तेन्ना थोडे वांकडे नदरेन पळयताले. तांचो विनयभंग करताले. गेल्या वर्साक दुसऱ्या वाड्यार एका तरणाट्यान आमच्या चेडवाक ओडूनच आपल्या घरांत व्हेलें. बरें म्हूण बरें. त्याच वेळार तांच्या घरांत कोण तरी भितर सरलो आनीक अनर्थ जावपाचो टाळ्ळो. आमकांय म्हण रेस्पेत मान आसा न्ही. असल्या वायट अणभवाक लागून ती आतां येवंक सोदिनात. बरीं शिकल्यात आमची भुरगीं. कोण दोतोर जाल्यात, कोण इंजिनियर जाल्यात, कोण सरकारी अधिकारी जाल्यात. हांग्या सांग्यारूच कितल्या जाण बऱ्या हुद्द्याचेर नोकरी करतात. तरण्या चेड्यांक तर हें अशें लोकांल्या दारांत भोंवप साप्प आवडना. गवळण बिंदस्त उलयताली. उलयता उलयता तांची च्या सोंपिल्ली. हांव मडगांव रावतना आयकल्लें तुमी गवळी लोक गणपती पुजन करिनात, पूण तुमचे मदले जे गोरवांक घेवन दोंगरार वतात ते राखण्याचो गणपती पुजतात म्हूण खरी खबर ही? संजयान नवो प्रस्न विचारलो. हय, पयलीं दोंगरार पुजताले, पूण आतां वाड्यारच पुजतात. हालीं गोरवांक दोंगरार व्हरूंक मेळच ना. वचत थंय शेरक्यो घालून दवरल्यात. गोमुंदादीच्या लुगार आपले करून थंय दुर्गां घाल्यात. गोरवांत गांवांतूच चरोवची पडटात. तितल्यान खंय सोंपलां? आमचो गणपती वाड्यार येत सावन तांकां वेपारी रूप आयलां आनीक आमची परंपरा मोडून गेल्ल्या सारकी जालें आतां. हो मिनाचो वाठार जाल्ल्यान आपणाक आमी कसलोच विरोध करचो न्हय ह्या खातीर हांगाचे मिनेर आमच्या तरणाट्यांक फुलयतात आनीक ह्या चवथीच्या दिसांनी तांकां नाका जाल्लीं आमिशां दाखयत तातूंतले कांय भुरगे आमचे पिड्यार जावन वतात. तिणें आपले विशीं अदीक म्हायती दिली. सरकार तुमकां मदत करिना? संजयान परतून विचारलें. सरकाराक आमी दिश्टी पडटात. आमचो तालुको केदो व्हड तें तुमकां खबर आसा. तातूंतल्या तातूंत आमचो ग्रामीण वाठार. कसलोच उद्दीक ना, कसलोच कारखानो ना. रान तें सगळें. आमी तर नदरेक ना पडपाची मनशां. मात आमचे कांय सुवार्थी मनीस आमच्या नांवान पयशे हाडून खातात. फाटले वेंचणुकेक कितल्याच जाणांनी पयशे हाडले आमच्या नांवान. मतां मारलींच, पूण आमच्या हातार कांय एक पडूंक ना. कांय नजो, आमची भुरगीं आतां उजवाडाक येवंक लागल्यात. तीं सत्तेर येतलीं तेन्ना आमचोय फुडार परजळटलो. केन्नाय आमची गरज पडल्यार आमकां सांगात. संजयान आदाराचो हात मुखार केलो. बरें सायब, येतात आमी. तुमकां देव बरें करूं.
गवळणीन उठत हात जोडले. इतले म्हणल्यार गवळणीच्या पुतान 2 नेवऱ्यो खाल्ल्यो. सुनंदाचे तकलेंत गवळणी विशीं बरीच म्हायती जमा जाल्ली. अशेय लोक आमच्या समाजांत येतात तें पळोवन तिका दुख्ख जाल्लें. तिणें कागदाक कुटलावन कितल्योच नेवऱ्यो गवळणीच्या पुताच्या हातांत घाल्यो. खुशाल जावन ती भायर सरली. परतून एक फावट ल्हान ल्हान भुरगे वाड्यार फुकट्यो लासूंक तयार जाले. तिचो पूत तांकां पळोवंक लागलो. घे ही थोडी सुरसुरीं, नारिंगां आनी पावस. तुका वर. घरा राती कडेन पेटय आनीक मजा कर. सुनंदान आलमारींतली आनीक एक पोती तिच्या पुताच्या हातांत दिली.